सदांच आमकां किशोर फायनली गोंय बरो व्हरता आनी लास्टाक पेडणे हाडून सोडटा. सो आज आमी पेडणे वयल्यान सुरवात करतात किशोर. 24 वरां भितर तुमी मांद्रे पंचायतीक आरत्याचे परते केले. हरशीं सदांच आमी पेडणेकार विक्टीम कशे ते आमकां सांगता. आतां हातूंत भितर विक्टीम कोण? हाता भितर विक्टीम काय ना, हो एक आदर्श फुडें व्हरपाचो एक प्रोसेस. कसलो आदर्श? ज्या पद्दतीन आमच्या राजकारणांनी सरकारांक घडोवपाचे जे आदर्श तयार केले ते आतां महाराष्ट्राचेच आमी पळयतात. ग्रासरूट ग्रासरूट लेवला पासून तो आदर्श तयार करपाचो प्रोसेस म्हणून हो सगळो प्रकार घडलो. आणि 24 तासां भितर म्हणजे ज्या सरपंचाच्या गळ्यान माळ घातली त्याच्या फाटल्यान फोटोक आसलेले उबे मनीस तेच गेले आणि त्यांच्यानी 24 तासां भितर हे चेंज जालो. मदलो आमदार आनी माजी आमदार चेंज जालो. फक्त आमदाराक ह्या आमदाराक काडलो आणि त्या आमदाराक हाडून फोटवान बसयलो. बाकी सगळें तेंच सोड. अपार्ट फ्रॉम दॅट जोक जे कितें तो प्रकार घडलो तितूसून आमच्यान एक गजाल सांगपाक मेळटा की जे राजकारणाची जी लेवल आयज खालावत चल्ल्या ती जर आमी पळयत जाल्यार हे पंचायती आतां आजून सेटअपूच जावंक ना. तांकां हेच्या फुडें आपल्या गांवचो विकास, गांवचे वेगवेगळे विशय हाताळपाचे आसात. सुरवातूच जर अशी जाता जाल्यार तेंच्या कडसून कितें अपेक्षा दवरपाची? बरें, तांकां दोश दिवपाचो काय कितें होय प्रश्न आसा. कारण एकी कडेन दयानंद सोपटे जो भाजपाचोच माजी आमदार, आतां जीत आरोलकर मोगोच आमदार पूण सरकारान आसा. ह्या दोगांयनी एकठांय रावन खरें म्हणजे हे विशय असो जावंक जायना हेची काळजी घेवपाची गरज आसली. पूण स्थानीक पातळी वयले पंचायत आपली असो म्हणून क्लेम दाखोवपाक अशी जर धडपड चल्ल्या जाल्यार हे दुर्दैवी गजाल. ह्या दोगांयनी सगळ्यांक पंच मेंबर 11 जाणांक घेवन बसून बाबा आमी गांवचो विकास कसो करया हाचेर भर दिवपाची गरज आसतना अशे प्रकार घडप हे दुर्दैवी. आणि म्हणजे कशें जाला की आमच्या वयल्या स्तरावरच्याच राजकारणाचो दर्जो आणि विश्वासार्हता आयज वचपाक लागल्या. आणि त्या खातीर तेंचो आदर्श हे सकयले ग्राम पातळी वयरचे ज्यो संस्था आसात, ग्रामपंचायती म्हणा किंवा जिल्हा पंचायती म्हणा, ते अशेंच फॉलो करतले. असोच हो प्रकार असो म्हाका म्हणचो दिसता. रावंड टेबलाचेर म्हजे बरोबर जॉयल आनी एक पांडुरंगय आसा. पांडुरंग हे जर पळयलें प्रकार हे सुरवात ही गोंयभर मागीर आमकां हळू करून अशेंच जातना दिसतलें की प्रत्येक आमदाराक ही पंचायत आपल्याच शेकाप पोना जाय. आनी त्या अट्टाहासान मागीर ह्यो असली सगळ्यो गजाली चलतल्यो. आनी त्यो आतां जालें, आमी मतदान केलें म्हणून जनतेन तुगेल्यो माफ करपाच्यो, आडनदर करपाची. हय प्रमोद, हे अविश्वास ठरावाचें राजकारण जें आसा तें गोंयांत एक अत्यंत ग्रामीण भागांतली जी पंचायत नांवाची वेवस्था जी आसा तेका अत्यंत धोकादायक आनी गांवांच्या विकासा खातीर ही गजाल धोकादायक. म्हणजे म्हाका दिसता की आमदार जे आमचे आसात हे आमदार पंचायत इलेक्शनाच्या काळान लिपोवन रावतात, ते फुडें येनात. सगळे आपले ते कार्यकर्ते झगडून मरो नये म्हणटात ते. आनी जिखले की हो पंचायती आपल्या ताब्यान दवरपाक जे खटाटोप करतात. रात्रीच तांच्यांनी सरपंचाचे कॅन्डिडेट अनेक जाग्यांनी बदलले. ही सगळी राजकारणां करतात हे स्थानीक आमदार. हे स्थानीक आमदारां खातीरूच हे पंचायतीचें राजकारण आनीक पॉल्युटेड जाल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता की हो रायट टायम आसा सरकारान आमच्या कायद्यान बदल करपाक जाय, पंचायत राज कायद्यान. आनी जशी महाराष्ट्रान एक पद्दत आसा की जनते मदल्यानूच सरपंचाची निवड करप इलेक्शनाच्या मार्फतच. किंवा पणजे महापालिकेचें हें आसा की एकदां अपॉयंट केलो की 1 वर्स ताका हें ना म्हणून. तशा प्रकारचें कितें करचें पडटलें. किमान 1 वर्स तरी सरपंच उपसरपंच हे पद सुरक्षीत रावतले, ताचेर अविश्वास ठराव येवचो ना, ताका कोण काडचो ना, अशी एक वेवस्था करची पडटली. नाजाल्यार प्रमोद आमी फाटल्या 5 वर्सान आमी ज्या स्टोरी हाडल्या त्या फाटल्या 5 वर्सान जवळ जवळ 88 सुमार 90 सरपंचाचेर अविश्वास ठराव 90 फावटी वेगवेगळ्या सरपंचाचेर अविश्वास ठराव आयले आनी जवळ जवळ 55 फावटी उपसरपंचाचेर अविश्वास ठराव आयले. म्हणजे रेग्युलर हे चालूच असतात. म्हणजे जवळ जर टोटल केली आमी जाल्यार 150 पेक्षा चड घडणूक ह्यो सगळ्यो घडलेल्यो आसात. म्हणजे वर्सांतले अर्दे ते टायम एकाच वता, ह्याच गजाली खातीर वयता. ताका नोटीस काड, अविश्वास ठराव दाखल कर, तेजेर वोटींग घे, नवो सरपंच हाड, ह्या गजालीचो सगळें राजकारण उरता. म्हाका दिसता रायट टायम येयला. मांद्राची काल जी गजाल घडल्या 24 वरां भितर ही सामकी लजेची गजाल आसा हेच्या खातीर. सो एक योग्य वेळ आसा की सरकारान पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करपाक जाय. आनी एक ट्रेंड आसा तो वांटून घेवपाचें. हय, हे आतां सामकें तुगेले म्हाका सगळे कडेन ट्रेंड हो नगरपालिके भितरय ट्रेंड आसा वांटून घेवप. म्हळ्यार बेजिकली ही पद जी आसा ती कितें पंचखाताय वांटून घेवपाक. आनी हे तुगेलो जो ट्रेंड सुरू जाला जॉयल, हाव डू यू लूक एट दीस नाव? आतां जर सुरवात तर जाल्ली, चल सगळ्यांनी आमदारांनी कोणा रातया भितर सरपंचांची उमेदवार बदलले, कोण पिकार जालो, कोण रागार जालो, कोण फुगार जालो, हें सगळें जालें. आनी पयलींच तुगेली बोणी जी जाल्या अविश्वास ठरावाची ती 24 वरां भितर बोणी.
of no confidence motion. Joel, how are you looking at this? It's mockery has been made of this no confidence motion. First of all, if you see no confidence motion is no confidence on the working of that person. Here, to exam dinasana fail directly. To एक no confidence because you have not been even tried, that your work has not been tested. Here there is another thing. तुका काल ज्या टिचरांनी पास केलेलं हय. आहे त्या टिचरांनी आज तुम्ही फेल केलो आणि परत तुम्ही पेपर बी काय बरयलं ना. So this is the state of our panchayats now, and किशोर सांगता तशें सारकें आसा की एक पॉलिटिकल आमचो अप्पर हायरार्की जो आसा तेजो एक हें असो हेजेर दिसता हेजेर पंचायतीर की ते तशेंच कितें तरी अशें हाडामोडी करूंक लागल्या सारकें खंयच्यान बिकॉज ऑफ द पावर दिस थिंग टू ग्रॅब पावर रोटेशन अगेन इज समथींग वीच वी हॅड नेवर हर्ड अर्लियर इन अर्लियर टायम्स. नाव पावर शेअरिंग जाता 2-2 वर्सांनी अडेच वर्सांनी अशें पावर शेअरिंग जाता. सरपंच घेवन वांटो आपापलो हें करता. It is not in the overall interest of the village, but in their own interest that they want to share this. तुका एक एडमिनिस्ट्रेटर or a leader अशें म्हणून तुका ते हें करना, पूण each political leader आपल्या मनशाक नॉमिनेट करता आनी ओके तुका हो टर्म ताका अशें करून दिता. So it is going down to such a level where development of the village is something which is completely forgotten here. It is only of power sharing and being in power. That is. तुझे बरोबर रोटेशन म्हणटा शब्द वापरलो. हांवें वाटून घेवप म्हणिल्लें. तूं खंयचो शब्द वापरता? वाटून घेवप काय रोटेशन? ना वाटून घेवप. वाटून वाटे घेवप. आसता न्हू भितर. ओके. वाटे सगळे मेळून वाटून घेवप. वाटून घेवप शब्द. इट इज नॉट जस्ट अ रोटेशन. नॉट जस्ट रोटेशन म्हणजे इला सांग बरो सॉफिस्टिकेटेड मनीस तूं आमगेलो वाटे काय सांग. पंचायतीने इंटरेस्टिंगली इतले हे जाल्ले आसा की 5 वर्साचे सरपंच पद 5 जाणांक वांटून दिल्ले आसा. हय सारकें. आणि जर 11 मेंबराची पंचायत आसा जाल्यार एकट्याक बोर्डाक कितें तरी दिवन कितें तरी खुश केलो आसतना उरलेल्याक 5 जाणांक डेप्युटी सरपंचाचे अशे तरेचे केल्ले आसा. जाचे समाज एक जे विरोधी पक्ष आणि विरोधी मंडळ आणि सत्ताधारी मंडळ असं समज आसा पॅनल जेन्ना ते कंप्लीट जातली हय. ह्या पंचायत मंडळात सगळे जाण एक तर माजी सरपंच आसतले नाल्यार माजी उपसरपंच आसतले. आणि मागीर ती पॅनला प्रमोद बदलतात. हो जो जे कोण असले सत्तेत असले ते ऑपोजिशनला वतात मग त्यांचे हय, correct. आणि त्यातूनय मग वाटणी आसा. सो आत्ता तरी घडये हांव 2-3 पंचायती जाणा ज्या जाग्यार 5 वर्साचो सगळो कार्यकाळ त्यांच्यानी वाटून घातलेलो वाटून आसा. घाला. आणि काय पंचायतींनी ऑपोनंटच ना म्हणजे ऑपोजिशन नाच हय. त्यांच्यानी वाटून घातलेला. डेप्युटी सरपंच पद तुमकां इतले वर्सां, सरपंच पद ह्या लोकांक इतकी वर्सां अशे तरेची वाटणी घडलेली आसा. आणि हेचो परिणाम गांवाच्या ग्राम वेवस्थेचेर जाता हेचो परिणाम.